मनीस जल्मताना जसो रित्या हातांनी येता तसो मरतकच परस रित्याच हातांनी वता. कांय मनीस मरून लेगीत अमर जातात. अशे अमर जावपी मनशांचे खाशेलेपण कितें? हय, ह्या मनशांचो वावर. ह्या म्हान मनशांनी स्वता खातीर न्हय तर दुसऱ्यां खातीर मोलादीक वावर वा कार्य केल्लें आसता. देखूनच असले मनीस आमच्या यादींनी अमर जावन उरतात. आयज आमी अशाच एक कोंकणीच्या साहित्याच्या मळावयलो सगळ्यांत उंचेलो वावर केल्ल्या मनशाचेर आदारीत आशिल्लो नवी यत्तेचो पाठ शिकतले. ह्या पाठाचें नांव ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेतो रवींद्र बाब. पाठ बरोवपी भोवमानेस्त मुकेश थळी. हांचो जल्मगांव खोर्ली. निबंधकार, अनुवादक आनी कोशकार म्हण तांची वळख जाता. गोंय कला अकादमी आनी गोवा कोंकणी अकादमीचो राज्य साहित्य पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात. ह्या पाठांत तांणी रवींद्र बाब केळेकार हांचें जिवीत कार्य आनी कोंकणी भाशे खातीर तांणी दिल्लें योगदान हाचेर अचूक उजवाड घाला. आमच्या भारत देशांत महान खेळगडे, कलावंत, साहित्यीक, विज्ञानीक आनी विचारवंत जावन गेल्यात. तांच्या म्हान विचार आनी व्हड कर्तुबाक लागून आमच्या देशाची नामना संवसारभर पातळ्ळ्या. रवींद्र बाब केळेकार हे अशेच एक प्रतिभावंत गोंयकार साहित्यीक. तांकां साहित्याच्या मळावयलो सगळ्यांत उंचेलो प्रतिश्ठेचो ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जालो. येदो व्हडलो हो भोवमान मेळोवपी ते पयलेच गोंयकार साहित्यीक. रवींद्र बाब म्हळ्यार कोंकणी भाशेक मानाची सुवात मेळोवन दिवन ते भाशेची उदरगत करूंक जिवीतभर वावुरपी एक महापुरुश. सगळे जाण तांकां आदरान तातो म्हणटाले. तांणी कोंकणीक मानाची सुवात मेळोवन दिवपाक वेगवेगळ्या चळवळींनी वांटो घेतलो. आपली लिखणी झरयली. कोंकणी भाशा मंडळ स्थापूंक, कोंकणी परिशद घडोवंक, कोंकणी संमेलनां आयोजीत करूंक आपलें व्हड योगदान दिलें. गोंयच्या समाजाक वेळोवेळ आनी सातत्यान जागृत दवरून तांकां उजवाडाची दिका दिवपी हो दीपस्तंभ. रवींद्र बाबाचो जल्म 7 मार्च 1925 ह्या दिसा सास्त तालुक्यांतल्या कुंकळे गांवांत जालो. तांचें भुरगेपण दीव वाठारांत गेलें. तांचे बापूय राजाराम थंय दोतोर म्हूण काम करताले. ताका लागून रवींद्र बाब थंय गुजराती भास शिकले. तांचें मुखावेलें शिकप पणजेंतल्या लायसियम हायस्कुलांत जालें. पुर्तुगेज लिसेवाच्या 6व्या वर्साची परिक्षा दिले उपरांत तांणी 1946 वर्सा गोंयच्या सुटकेझुजांत वांटो घेतलो. 2 वर्सां उपरांत महात्मा गांधींच्या सत्याग्रहाचो अभ्यास करपाक काकासाहेब कालेलकरांच्या सहवासान तांणी वर्धा आश्रमांत कांय वर्सां सारलीं. भुरग्यांनो, काकासाहेब कालेलकर हे कोण? हय, काकासाहेब कालेलकर हे भारतीय सुटके झुजांतले बरेच नेटान वावुरपी तशेंच समाज सुदारक आनी गांधीजींच्या पावलांनी चलपी एक म्हान पत्रकार. तांच्या सांगाता रवींद्र बाब केळेकार वर्धा आश्रमांत कांय वर्सां रावले.
हे वर्धा आश्रम महाराष्ट्रांत आसा. थंय तांणी कोंकणींत मिर्ग नांवाचें नेमाळेंय काडलें. काका साहेबा सारक्या विद्वानाचें तांकां मार्गदर्शन मेळ्ळें. तांचे कडल्यान तांणी विद्यार्थी आनी जिज्ञासू वृत्तीन खूब गजाली शिकून घेतल्यो. दिल्ली वतकूच तांणी गांधी स्मारक संग्रहालयांत ग्रंथपाल म्हूण काम केलें. उपरांत मुंबय येवन तांणी गोमंत भारती ही संस्था सुरू केली. 1960 वर्सा तांणी गोंयांत परत येवन गोंयच्या मुक्ती लढ्यांत वांटो घेतलो. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांचे कडल्यान प्रेरणा घेवन तांणी मुक्ती चळवळींत योगदान दिलें. फोंडे तालुक्यांतल्या प्रियोळांत दोंगुल्लेच्या मुळासा कडेन मातशे उंचायेर रविंद्र बाबांचें घर आसा. हें घर बरेंच व्हड आनी आयस पयस. घरा कुशीक दावे वटेन जायांचे मळे आसात. घरा सरभोंवतणच्या पोरसांत आंब्याचीं झाडां, काजी, केळीं, माड, फूल झाडां दिसतात. घराच्या मदीं अस्कळ विस्कळ रुंद अशें राजांगण आसा. ताका लागून घरांत चोय दिकांनी फुलां फळांच्या वासांनी भरिल्लो वारो खेळत आसता. अशा सैमीक वातावरणांत रविंद्र बाबांचो राबितो आसलो. रविंद्र बाबांच्या त्या घरांत तिळसांची 7 वरां जायना फुडें सगळीं जाणां राजांगणांतले कुशीकचे चौकेर शांत बसतालीं. धव्या फुल्ल भेसांतले रविंद्र बाब थंय येवन बसताले. ओम तत् सत श्री नारायण टू ही प्रार्थना उजवातीचो गंध परमळचो तशी घरभर अळंग घुमताली आनी घरांतलें वातावरण प्रसन्न जातालें. प्रार्थना चलतना रविंद्र बाबांचे मुखामळ आनिकूय तेजिश्ट दिसतालें. प्रार्थनेची ही शिस्त रविंद्र बाबान स्वताक वर्ध्याक आश्रमांत आसतनाच लावन घेतिल्ली. रविंद्र बाबांचे घडणेन कृष्ण, बुद्ध, जेजू, स्वामी विवेकानंद, गांधी, टागोर हांच्या विचारांचो प्रभाव आसलो. वाचन, चिंतन आनी मनन तशेंच स्वताच्या अणभवाची जोड हाका लागून तांचें साहित्य फुलत रावलें. कोंकणी मनशाक ताचे आवय भाशेचो दिश्टावो शणै गोंयबाबान घडयलो. उपरांत रविंद्र बाबान कोंकणीचे उदरगतीचे कार्य मुखार व्हेलें. कितल्याशाच तरणाट्या लेखकांक आनी कोंकणी वावुरप्यांक तांणी लागीं केलें. गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी केरळ राज्यांतल्या कोंकणी लोकांक एकठांय हाडपाचो तांणी यत्न केलो. कोंकणीक साहित्य अकादमीची मान्यताय मेळोवन दिवंक ते रात दीस वावुरले. कोंकणी भाशेचो भारतीय संविधानाचे 8वे वळेरेन आस्पाव करपाच्या कार्यांत तांणी हेरां वांगडा म्हत्वाचें कार्य केलें. रविंद्र बाबांक जायत्यो भासो येताल्यो. मराठी, हिंदी आनी कोंकणीन तांणी साबार पुस्तकां बरयलीं. हिमालयांत ह्या तांच्या प्रवास वर्णनाक 1977 वर्साचो साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जालो. तांची भाशा शैली सामकी सादी, सोपी, सरळ, रसाळ आनी म्होवाळ, सामकी सुटसुटीत. कठीण विशय लेगीत सोपे उतरांनी कसो मांडचो ही देख ह्या म्हान लेखका कडल्यान कोणेय शिकची. तांच्या राजंगणांत एक व्हडली दुर्बीण आसताली. राती कडेन रविंद्र बाब शास्त्रज्ञा भशेन अंतराळांतल्या अपरुपांचो सोद तातूंतल्यान घेत आसताले.
नक्षत्र विद्येचो खोलायेन अभ्यास करून तांणी ब्रह्मांडांतले तांडव हें पुस्तक बरयलें. तें फामाद आसा. गोंयची हीत आनी कोंकणी भास हे खातीर आपले सबंद जिवीत ओंपपी ह्या म्हान पुरुशाची जीवन ज्योत 27 ऑगस्ट 2010 ह्या दिसा पालवली. गोंय सरकारान तांच्या वावराची दखल घेवन तांचे शासकीय पातळेर निमणे संस्कार केले. त्या वेळार तांकां मानवंदना दितना 21 नाळांची सलामी दिली. अशे तरेन शासकीय पातळेर निमणे संस्कार जावपी ते पयलेच गोंयकार साहित्यीक. भुरग्यांनो, सुरवेक म्हणिल्ले प्रमाण रविंद्रबाब संवसाराक अंतरले, तरी तांचे लिखणेंतल्यान, तांच्या साहित्यीक वावरांतल्यान ते अमर आसात. तांणी गोंयांक आनी कोंकणीक दिल्ल्या योगदानांतल्यान तांची देख घेवन तांच्याच पावलांनी चलून आमचें गोंय आनी आमची मायभास पळसळीत करुया. देव बरें करूं.